एक तेंपार फुल डे स्कूल आशिल्लें. म्हाका दिसता तुमी शिकले आसतले, हांवूय फुल डे स्कुला भितर शिकलां, पूण म्हाका दिसता प्रदीप घडये फुल डे स्कुला भितर शिकलो नासतलो. आमी त्या 5-5.5 वरां भितर जें एग्जामी खातीर जाय तितलें शिकयतात, पूण त्या फुल डे स्कुला भितर जें तुमी सांगतात, जें मेळपाक जाय भुरग्याक जी नॉलेज, ती नॉलेज त्या टायमा भितर ती मेळपाक शकता, आनी तरीकय ती आमी करपाक तयार ना, आनी आमी ती एडॉप्टूय करपाक तयार ना. मनोहर पर्रीकार सेज दॅट एक्सपेरिमेंट्स वी आर ओपन फॉर एक्सपेरिमेंट्स, बट दे डोंट वॉन्ट टू डू दीस एक्सपेरिमेंट्स. करपा जाता एक्सपेरिमेंट सामकी गरजेची. एक भुरग्याक जर तूं सारको परिपक्व डेव्हलप करतलो जाल्यार तुजे कडेन 7.5-8 वरां शिकला तो भुरगो उरप हें भरपूर गरजेचें. आनी म्हाका दिसता इन लॉंग रन आय थिंक दीस वील बी फॉलोड. ना सद्या त्या कायद्यांकच ना, आमी त्या कायद्या भितर घेतले बसून ना. पण म्हाका दिसता अमेंडमेंट आसतलोच न्ही मुखार, फुडाराक अमेंडमेंट जातलो, कित्याक बिकॉज वी हॅव टू ऑल्सो सी दॅट आजच कित्याक न्ही. डिपेंड्स ऑन गव्हर्नमेंटान कशे तरेन विचार केला हे आमी पळोवपाची गरज आसा. हांव जर म्हज्या स्कुलाचे DPURचें जर उदाहरण दीत, फॉर्च्युनेटली कितें जालें की ते 80% ऑफ द स्टुडंट्स पोर्ट ट्रस्टाचे जातले, त्यामुळे सगळे कॉलनींत रावताले. त्यामुळे सकाळचें जरी स्कूल आसलें 8 ते 1 तरी तांकां जो रेफरन्स वर्क करपाक म्हणजे लायब्ररी पण तशी सुसज्ज जातली, ती मॅक्झिमम 80% 70% भुरगे सांजचे येवन बसताले. आमचो फिजिकल एज्युकेशन टीचर सकाळचो 6:30 येतालो, ताका फर्स्ट पिरियड फ्री दिली केवता. कांय टीचर म्हणटाले आमकां फर्स्ट पिरियड ना, ते 6:30 येतात, तूं येवपाक तयार आसा म्हटल्यानंतर ना. पण हांव 6:30 आसतालो एज अ प्रिंसिपल, म्हणजे खेळपाक आसतालो तांच्या बरोबर, लागीं जाताले ते. तर तसो पद्दत की भुरग्यांक रेफरन्स करपाक जाय आनी कितें करपाक. आजकाल लॅपटॉपचेर हाजेर खंयचेय मिडियम आसूं ते एन्सायक्लोपिडिया कितें आसूं, पण भुरग्याक एक्स्ट्रा जें कितें करपाक आसा तें मेळना 5 वरांत, कांयच मेळना. म्हणजे 5च वरां जातात. काय प्रॉब्लेम हो की एक बिल्डींग, त्याच बिल्डिंगेक प्रायमरी, त्याच बिल्डिंगेक म्हणजे सकाळ फुडें स्कूल, सांजे त्या बिल्डिंगेंतल्या अर्दी बिल्डिंगे भितर प्रायमरी, अर्दी बिल्डिंगे भितर हायर सेकंडरी करून ती एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट सगळीं कितें आपल्या ह्या बिल्डिंगे करतात, म्हणून तुमकां फुल डे पॉसिबल ना. मग आता इन्फ्रास्ट्रक्चर करता म्हणटा. होय एक तुमचो मुद्दो आसूं शकता, हो सामकोच भायर वडूंक शकना, कित्याक हो मुद्दो आसा खुबशा कॉलनी आसा. पण जसे रिसोर्सीस तयार जाता, जे इन्सेंटिव्स गव्हर्नमेंटान दिल्या एज्युकेशन सेक्टराक, त्यातले रिसोर्सीस तयार जातले आनी म्हाका इन शॉर्ट टायम वी कुड सी फुल डे स्कूल. इवन मिड डे स्कूल मील जो कॉन्सेप्ट आसा इज बेस्ड ऑन दॅट फुल डे स्कूल. करेक्ट. हो जो कॉन्सेप्ट जो इम्प्लिमेंट केला इंटरवलाक दिवपाची गजाल न्ही, कॉन्सेप्टूच न्ही तो. जाल्यार आनीक मातसो आनीक वाडोव येता आनी फुल डे करपाचें. आतां ताणें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता करता म्हटलां न्ही, म्हणजे आतां इमिजिएटली आज जर जालें गेल्या 2 वर्सां 3 वर्सां तरी ते जावकूच जाय फुल डे. पूण हे इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून ओडून पडटा काय पेरंट्सांकय नाका आनी खास करून टिचर्सांक नाका. हेच टीचिंग बिकम हाफ डे जॉब. तो ढाचो आमी तकले जो भरला इज अ हाफ डे जॉब, बट वी हॅव टू चेंज इज इनएविटेबल. आतां चेंज जावपाची गरज आसा. प्रत्येकान टिचरांनी सुद्दां आपल्याक स्वताक बदल घडोवन काडपाक, मॅनेजमेंट्सांनी बदल घडोवन हाडपाक जाय, आनी पेरंट्सांनी हातूंत भितर आपल्याला विचार बदलपाची गरज आसा. तो एक मेंटॅलिटी तुमकां चड बरी खबर आसा. टिचर्साचो मायंडसेटूच तो आसा की हाफ डे म्हणजे सांजच्यान, पण तो मायंडसेट बदलचो पडटलो. हांव स्वता हाफ डे केन्ना रावलो ना. हांव 19 वर्सां बुट्टणा आसतालो. हांव फूल, कारण ते तुमी सांगता अशें ल्हानशी बिल्डींग आसली, सकाळी आनी सांजच्यो क्लासी चलताल्यो. त्यामुळे हांव 9 ते 5 स्कुलान आसतालो 19 वर्सां. थंय गेल्या नंतर सुद्दां तसोच हांवें केलो. पण मायंडसेट हो टिचरांचो आसा सादारणपणे, सर्वसादारणपणे की थोडेसे फॉर चेंजीसार आसात तयार. मायंडसेट आहा तो बदलचो पडटलो बदलच्या काळान. ऑप्शन ना. इट हॅज टू चेंज. It is not on the option of the teachers. It has to change because for better Goa, we have to change the mindset. Parents agree जातले. Of course, they have to. जावकूच जाय, जावचेच पडटलें. कारण कितें आसा, जर बाकीचे सगळेच जर जॉब फूल डे, तर फॉर टिचरांचो जॉब हाफ डे कित्याक आसचो. न्ही एक गजाल म्हजी भुरगेपणा भितर म्हाका खबर आहा, म्हजे कांय क्लासमेट आसताले ते सांगताले शिकपाना रे व्हडलें कितें शिकपा आसा, आपूण बोटीचेर वचपाचो. ताका शिक्षणा भितर इंट्रस्ट नासतालो. ओके, आनी ते गेले बोटीचेर. तो आतां हळू तें कमी जावपाक लागला प्रमाण. आयचो भुरगो सांगता की कित्याक जाय रे तें, फाल्यां पूण कोणा आपल्याला बाबा एमएलए धरतलो आनी आपल्या गव्हर्मेंटा जॉबा लायतलो, आपल्याक कांय गरज ना शिकपाची चड. ही मेंटेलिटी जाल्या. गव्हर्मेंट हॅज बिकम दी बिगेस्ट एम्प्लॉयर आनी तो उठसूट सगळ्यांक नोकरी दिता. सो आमकां शिकपाची कसली गरज आहा. मेंटेलिटी आसा, पण काही एक्सेप्शन्स आसतलीं ताका ती. सो आजपर्यंत तेंच असलें न्ही. जॉब म्हणटा ते जॉब कोणी दिवप एक्चुअली मेरिटाचेर मेळा, पण जॉब तुमी म्हणटा ही फॅक्टरीज आसली मिनिस्टरांची किंवा हांची फॅक्टरी. हांव तुका एक हें सांगता की यू टेक अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉई, म्हळ्यार ज्या गव्हर्मेंट एम्प्लॉईक 10 वर्सां काम केलां, आनी यू टेक अ प्रायवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, आनी तातूंत तांकां अशें उबी करून तूं कंपेर कर.
कळलं तुका तांकां उबे करा तू यू कॅन फील द डिफरन्स व्हॉट इज द डिफरन्स? डिफरन्स इज ही बिकम्स अ नॅरो माइंडेड तितलेच म्हणजे जे तुझ्या पुस्तकां पुस्तकी ज्ञान ताजेर आधारित गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय आणि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तुका ताजेरच कळटा ही इज हॅविंग अ ब्रॉडर सेन्स ऑफ अप्रोच. सो गोवा नीड्स अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय. जेन्ना मनोहर पर्रीकार एम्प्लॉयेबल म्हणटा हय, तेन्ना आमकां एम्प्लॉयेबला खातीर जो जाय तो तसो आयच्या कॉर्पोरेट वर्ल्डा भितर खास करून सर्व्हिस इंडस्ट्री भितर जी गोंयांक फ्लरिश जावपाक लागल्या, इट हॅज नॉट रिमेन टुरिझम, इट हॅज बिकम हॉस्पिटॅलिटी, इट हॅज बिकम सर्व्हिस इंडस्ट्री. हाका गरजेचो लोक आमकां हांगा सद्या गोंयांक मेळना, ताका लागून सद्याक भायल्यान लोक येता ही परिस्थिती आसा. पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जर स्टॉप जायत गव्हर्नमेंट इटसेल्फ कॅन बिकम कॉर्पोरेट. पॉलिटिकल फाल्यां म्हजी मनशाक तो एबल आसा ना एबल आसा आमकां आतां इश्कोलाक अपॉइंटमेंट्साक बरोबर वयतात स्ट्रेट नथींग डुईंग कोणी आसूं ऑन मेरिट बेसीस वी हॅव टू सिलेक्ट हिम. एटलीस्ट आमी हांवें जाल्यार हो स्टँडर्ड दवरला की मेरिट बेसीस सिलेक्ट करात. हांव पॉलिटिकल आयल्या वयल्यान सकयल दवरता, कॉमन आसल्यार सकयल दवरता बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफिरन्सान गोंयची वाट लागिल्ली आसा. ज्या आपल्याच कोण सोय रावन जाल्यार जो ताजी क्वॉलिटी पळयनात फॉर दॅट जॉब वेदर इज केपेबल ताची क्वॉलिटी पळयना. शिकतलो म्हणटा आनी ताका 10 वर्सां मागीर तो शिकत ना. So we have to have a practical oriented. आमकां भुरगो येतलो ताका सांगलें बँक रिकन्सिलेशन. आय चॅलेंज एमकॉम भुरग्यान बँक रिकन्सिलेशन करून दाखोवचें बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग तो बँक रिकन्सिलेशन करूंक कळना. कित्याक आमी टिचर्स हॅव नॉट टेकन एफर्ट टू शो हिम बाबा दिस इज द पासबुक एंड दिस इज द बँक बुक वी रायट एंड दिस इज द वे वी डू द बँक रिकन्सिलेशन. ऑन द अदर हँड ही इज जस्ट बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्ट करता आणि डेफिनेशन पार्ट करून 4 मार्क घेता आणि तो खुश जाता. भुरग्याक नॉलेजेबल करपाक एकूच मिनिट भुरग्याक नॉलेजेबल करपाक ती नॉलेज टिचरा कडेन आसपाक जाय. टिचरा कडेन ती आज आसा. त्या टिचरांचें ओरिएंटेशन जावपाची गरज आसा. इफ मनोहर पर्रीकार हॅज टू मेक एज्युकेशन नॉलेजेबल. टिचरांचे टिचरा कडेन खुबश्या टिचरांकडे आसाय बी खुबश्या टिचरा कडेन आसाय हांव ना म्हणूंक शकना खुबशे बरे टिचर आसात. पण आनी जर कोणा कडेन ना पयलीं लायक बिकॉज वी हॅव टू अपडेट अवर सेल्फ. थोड्यान अपडेट केल्ली ना देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन्स. आज तूं इंटरनेटार गुगलाचेर मारलो पयलीं यू गेट एन नंबर ऑफ पेजेस. टिचराक कंपल्सरी ते सेमिनार्स करचे पडटाले ताच्या कालांतरान ते गेले. ना रेमेडियल क्लासेस घेवपाक आसता. रेमेडियल म्हणना ते टिचराक जे ओरिएंटेशन आय एम टॉकिंग अबाउट ओरिएंटेशन. ओरिएंटेड कशें वचचें पडटालें आणि तो ना जाल्यार ताचो एफिशियन्सी बार हें जातालो स्टॉप जातालो. पण कालांतरान कितें जालें तें थोडें बंद जालें. ते कंपल्सरी जावंक जाय. कावन्सिलींग जावं किंवा त्या विशयांतले ताका अपडेट करपाकूच जाय. अपडेट ना जाल्यार भुरग्यांक कसो करतलो अपडेट. हांव स्वता जेन्ना ह्या 19 वर्साच्या खेडेगांवच्या जेन्ना थंय गेलो तेन्ना पळयल्यानंतर ते हांव स्वता भियेलो आनी वतना पयलीं इतलो प्रिपेर्ड गेलो की भुरग्यान प्रश्न अशे विचारले की दिसलें की खरोखर हांगा प्रिपेर केल्या शिवूंक जायना. पण भुरगे खरेंच फुडाराक अशें भुरगेच प्रश्न अशें विचारतले की टीचर ऑटोमॅटिकली टिचराक दिसतलें हांव टू अपडेट. डॉक्टर रघुनाथ माशेलकार सांगतात की भुरग्याचो क्वेश्चनिंग मायंड तयार करात आनी ताका एनकरेजमेंट दियात. The normal practice which is followed in many schools is that if a student asks a question आणि जर टिचरीक जर येना जाय जाल्यार टिचर सांगता तूं चड उलयता ओगी बसून. दिस इज नॉट इन द सिलेबस यू कॅनॉट आस्क दिस क्वेश्चन. हें आसलें थोडेशें बदल जाला थोडोसो भितर ना अशें न्ही. आतां टिचरांकूय मातसो थोडोसो अपडेट जावपाचें हें जाला आनी तशी वृत्ती आसूंक जायना. हें ना जाल्यार सरळ हें आमकां सांगूं येता आपूण रेफर करता आनी तुका दिता. वता एकूच गजाल फक्त शेवटची 2 मिनटां उरल्यात त्या गजाली लागून तुमकां विचारता की ई लर्निंग ही जी गजाल आसा ती खूब म्हत्वाची थरल्या. इंटरनेट आनी कंप्युटर आनी कितें हे सगळ्यो गजाली आतां भुरग्यांक 5वे साकून सगळ्यांक लॅपटॉप वा टॅबलेट दितले. 11वी साकून सगळ्यांक आतां लॅपटॉपूच दिवपाक लागल्यात. पयलीं कंप्युटर दिताले. ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यात. खऱ्यांनीच आमची टिचींग कम्युनिटी जी आसा दे आर वेल क्वॉलिफायड इन दीस ई लर्निंग थींग आनी कंप्युटराच्या हातूंत भितर ना. आय विल से नो एज ऑफ डेट ना बट इट इज द सिच्युएशन इज चेंजिंग and for better goal. भुरग्यांक ह्यो गोष्टी दिवचे पयलीं टीचर तातूंत साक्ष आसूंक जाय न्ही. सो पयलीं टिचरांक अपडेट जाला केन्ना तो ताचो सर्वे करपाक जाय. आनी 5th पासून कारण भुरगे तशे घरा कडेन 5थाचे KG सुद्दां भुरगे घरा बसतात पूण टिचरांक खबर आसना. आनी लेटर स्टेजीर शिकप हे सदांच डिफिकल्ट न्ही. हांव जेन्ना कंप्युटर शिकता म्हाका डिफिकल्ट शिकपाक. हळू उल्हास बाब अशें जावपाक लागलां की एक फावट म्हणजे बऱ्याच कडेन टिचरां परस स्टुडंटांकच इतलें चड ज्ञान एक्झॅक्टली आसता. बट सिच्युएशन विल चेंज कित्याक पयलीं जे अपॉइंटमेंट्स आसा दॅट वी कॅनॉट चेंज. इट्स अ हिस्ट्री. बट वॉट इज इन आवर हँड्स इज टू एम्प्लॉय क्वालिटी स्टाफ. That is in the hands of the management. Right now, are we in a transition stage? Yes. Transition stage asa. And it is happening for good? Yes, of course. जे चलता ते. जाता.
ओके हय. सो ह्या गजाली भितर सद्याक तुमी म्हणटात त्या हातूंतल्यान मायंडसेट टिचर्स आनी पेरंट्स दोगांयनी चेंज करपाची गरज आसा एब्सोल्युटली करपाकूच जाय सो टिचराचो मायंडसेट कसो आसचो एक टिचर ह्या नात्यान तुमकां दिसता जाल्यार तो कसो आसचो इतलेंच सांगात आमी रोखडें सोंपोवया फर्स्ट ऑफ ऑल ताणें आपल्या भुरग्यांक एक क्लासीन भुरग्याक प्रत्येक भुरग्याक पर्सनली वळखचो. दुसरें म्हणजे स्वता अप टू डेट आसचो. आय विल आस्क यू अबाउट पेरंट्स मायंडसेट. अप टू डेट आसचो नॉलेजच्या दृश्टीन. कारण भुरगे जर ताजे फुडें जर गेले तर टीचर फेल जाता. टीचरान सारको अप टू डेट आसपाक जाय आनी प्रत्येक भुरग्या कडेन रेपोर्ट आसपाक जाय. सारको टोटल रेपोर्ट आसपाक जाय की हांव तर प्रत्येकाच्या घरान वतालो भुरग्यांच्या आठवण आसा. आनी टिचरान फुडले स्कूल आपूण थंय वतलो आनी तें मिशन म्हणून पळोवपाची गरज आसा. तो मायंडसेट चेंज करपाची गरज. पेरंटान आपलो मायंडसेट कशे तरेन करपाची गरज आसा. हांव तुज्या शब्दान सांगता दे शूड ट्राय टू मेक रांचोस एंड नॉट चतुर्स. कळ्ळें जे तुवें सांगिल्लें आमकां एकदां. आनी यू शूड सी दॅट ही इज एफिशियंट. 3 इडियट्सांतले हय 3 इडियट्सांतले एफिशियंट स्किलफूल आनी इफेक्टीव भुरगो. म्हणजे एक बरो गोंयचो फुडार घडटलो जाल्यार वी हॅव टू मेक देम नॉट बुकीश. वी हॅव टू हॅव अ वायडर अप्रोच which exactly what RTE targets because it gives social, mental, political सगळ्या हातूंतल्यान तुका एक वायडर अप्रोच दिता. आणि if we follow the RTE in the right perspective, I think we have a very good future for both. ओके हांगा खुबशे डिस्कशन ह्या गजालीचेर जावपाक शकता. 1 वराची चर्चा जावपाक शकता, 10 वरांची जावपाक शकता. तरी कितें सोंपचें ना. पूण तरी कितें थोडे भितर हांगा खुबश्यो गजाली सांगिल्ल्यो आसात आनी त्या हातूंतल्यान प्रदीपान याद करून दिली केन्ना तरी हांव ताका सांगिल्ली. त्या हातूंतल्यान 3 इडियट्सां भितर जो आमी रांचो पळयतात आनी चतुर पळयतात. चतुर जो आसता तो फक्त पुस्तकी ज्ञान घेवन बसता आनी रांचो जो आसता तो पुस्तका बरोबर ताजे पुस्तका भायलें ज्ञान करता आनी तो व्हडलो सायंटिस्टूय जाता आनी त्या बरोबर बाकीच्यो गजाली करता आनी ताजें ज्ञान वाडटा. सो आमकां आज रांचो तयार करपाक जाय, चतुर न्हय. आनी ते करतले जाल्यार टिचर्स आनी पेरंट्स ह्या दोगांयची ती जबाबदारी आसा. भुरगे खूब मुखार पाविल्ले आसात, आमी फाटल्यान आसात. त्या हातूंतल्यान मनोहर पर्रीकारान जी गजाल सांगिल्ली आसा की नॉलेजेबल आनी एम्प्लॉयेबल अशी तरेची जर करची जायत जाल्यार त्या गजाली खातीर तयारी करची पडटली. ती सरकाराक न्हय तर त्या गजाली खातीर तयारी करची पडटली ती पेरंट्सांक आनी टिचर्सां खातीर. आनी त्या दृश्टींतल्यान तयारी करपाच्या दृश्टींतल्यान विचार करुया. तुमी दोगूय जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी बरेचशे विचार मांडले आनी बरे विचार मांडले. ताचे खातीर तुमचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, दी ब्रेक आवर.